बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दानिएल प्रवादीच्या ग्रंथात अवस्वर 3:20-16. डेनियल चॅप्टर 3 वर्स 26. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, तूं सदैव आणि महिमा तुका फावो. महिमेवान तुझे नाव सदां सर्वदा. वैमगचनो आमचो देव सदां सदैव महिमा ताका फावो. महिमेवान ताचें नाव जावन आसा. त्या समय मुखार आमी येवया, ताका मान करया, ताका महिमा दिवया, आराधन करया. गावया आमी गीत आराधन तुका देवा बापा, K12 पेज 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आमच्या सुमयान आमच्या सडवंदरा आमी आराधन करया, मान करया, महिमा दिवया. सदा सर्वदा सस्नच सस्ना तुका महिमा फावो. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. सुम्या महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. सर्मान आणि महिमा अगला फावो सल्लोम सदैव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा त्रिएक देव. मान करया आमी सगळीं संगता मेळोन एका मनान एका काळजान ताका महिमा दिवया, ताका आराधन करया. तो आमचो समी सडवंदार म्हणून आमी वळखुया. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लीता. आराधन तुका, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लीता. महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. वैसम्या महिमा तुका, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आमच्यानी हातबान हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. बाबा पुता पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया. सर्मान महिमा फौजल्या, हालेलुया 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 हालेलुया. सर्मान आणि महिमा आणि अगला फौजल्या सस्नाच्या सस्ना. सदा सर्वदा महिमेवान तुझे नाम
तू सदैव जाऊ समय तुझे नाव वडसलं जा ओवडत्याने स्वर मानने उघडा पवसल्या महिमा पवसल्या तुका आराधन करता तुका नामान करता तुका महिमा दिता तुझ्या सदैव राय सदाय ससमय सर्वोन्ना स्वर पददार सन्मान प्राप्त फलो हालेलुया 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 महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आमच्या सुमयाक सन्मान होगळाप महिमा फावो आयच्या दिसा आमी पयल्या वचपांत नियाळ करता दानियल प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत पयलो वस्वर आमी काडलो जाल्यार थंयसर 4 जण नेबुकदनेझराच्या दरबारांत आसात दानियेला सोय शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो आनी उपरांत तिसऱ्या वस्वराक आमी गेल्यार तांकां तेगा जाणांक शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगोक उज्याच्या आकट्यांत वोराय घालता पण त्या उज्याच्या आकट्यांतय ती देवाची स्तुती करतात सर मान होगळाप महिमा फावो जाल्लो देव सर पदवेदार देव आज आमचे समय आसो या बो पवित्र सक्रामेंतांत जर आसो देव त्याच देवाक आमी स्तुती करतना शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो उज्याच्या आकट्यां सयत तांणी स्तुती केली आज मगाळ बोवा आनी बेनी आमच्या जिवितांत कितेंय आसूं बरें वा वायट सुख वा दूख आज आमच्या कश्टांती आमी देवाक स्तुती करतना तो आमकां मेळोंक येता शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगोक मेळोंक गेल्लो तो देव त्या उज्याच्या आकट्यान तांणी स्तुती करीशें म्हणी तांकां थंय त्या आकट्यांत राखोंक आनी उपरांत त्या आकट्यांत हांव तांकां निवारूंक बचाव करूंक गेल्लो देव तुका आनी म्हाका मेळोंक येता आमकां राखता सांबाळटा आमच्या आयकश्टांत जेन्ना आमी ताची स्तुती करता जेन्ना आमी ताका वळखता जेन्ना आमी ताच्या मोगांत आसता तर मगाळ भवान बनी एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया आज तुमी मुखार आयिल्ले आमी कितेंय आमची परिस्थिती जावं कितेंय आमचे कश्ट जावं कितेंय आमच्या जिवितांत आसूं तें सगळें सुमयाक सोडया सुमयाक दिवया शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो बरी आमी स्तुती करया म्हजे उपरांत तुमी म्हणा तुमची जाप जावं स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सदैव तुझे महिमेवंत आनी पवित्र नांव स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सदैव तूं तुझ्या पवित्र महिमेच्या मंदिरांत स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सदैव तूं तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सदैव तूं केरुबां वयल्या सिंहासनार तावन सागराचेर नदर घालून आसलेल्या स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक सदैव तूं आकाश मंडळांत स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक इगडी दोनी हात बांद आमी स्तुती करया उपरांत आमी हें गीत गावया P5195 पयले दोनी हात बांद निरंतर स्तुती करया हालेलुया 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 स्मयावय स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक आमकां सुमया आमचे सुमय सदां साश्य मेळोंक येवचें स्वर आमच्या कश्टा संकश्टांत बरी एका आमच्या कडेन आमच्या सुमया आमकां निवारल्या राखिल्ल्या सांबाळल्या शद्राक मेशाक अबेदनेगोक सुमया उज्याच्या आकट्यांत राखलेल्या सुमया आमकांय सुमया आमच्या जिवितांत बरी एका वेळा आमकां तुज्या सरपणांत सुमयाची मोगांची स्तुती करूंक फावो केल्या तुझ्या मोगाक आनी तुजे काकुळते तुझ्या नावाक आनी मानाक आमी स्तुती करता हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस तळी विडून आमी स्तुती करया व्हडतो देव शद्राक मेशाक अबेदनेगोन स्तुती केल्लो तो देव पवित्र देव निरंतरी संतोषान आनंदान ताची स्तुती करया पवित्र
देव तू पवित्र देव तुम पवित्र देव, तुम पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करतो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करतो देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र. आमचे पवित्र हालेलुया होसाना हालेलुया. स्तुती पावो. हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया होसाना हालेलुया. खड़ी उड़ो निरंतर स्तुति करें. पावलाने सलासान बंधन से स्तुति केली. तस्मी पवित्र देव वर्थ देव तांकां मेळोंक गेलो. सुडका सोडवून तांकां ताणें दिली. आज आमकां सुडका सोडवून दिता. पवित्र देवाक वर्थ देवाक आमी वर्त्या मोगान वर्त्या भावार्थान स्तुती करया. पौलाकानी सिलासा बंदितले सुटले. पौलाकानी सिलासाक बंधनतले सुटयले. बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिन तू आयलो. देवा आमकां सुडका दी. देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुडका दी. देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव. सुडका सोडवून लाभोचो पवित्र देव. पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव. सुडका सोडवून लाभोचो पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया होसाना हालेलुया. महिमा. हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. हालेलुया होसाना हालेलुया. अडी विडोन शद्राक मेशाक अबेदनेगोन स्तुती केलो तो देव. उज्याच्या आख्यान ताका मेळोंक गेल्लो देव. तांकां सोडयलेलो देव. आज तुका आनी म्हाका ताची स्तुती करतल्यांक तसो मोग करतल्यांक मेळोंक येता. आमकां सोडयता. जायशी कृपा दिता. निरंतर स्तुती करया. शद्रकानी मेशक उजांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले. पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले. पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले. देवा आमकां सुडका दी. देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुडका दी. देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव. सुडका सोडवून लाभोचो पवित्र देव. पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव. सुडका सोडवून लाभोचो पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करतो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करतो देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र. हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया. पवित्र देवा वर्थ देवा
Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. Yes, to this sound, my sound. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hallelujah, Hosanna. Yesunya amin kita wadung pau. Hallelujah, Hosanna. Yesunya ni महिमा दिउ pau. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oi magar bawa nawani bayi no, amca dewa ke ame suti diung ku महिमा diung fawo. Kela ame amca dewa ke wolkataung, am sudev khonu, ani to kite kurung sakta, ani as bo pavitra sakramentan jara soto som sudev. Daniel pravda sakramentan waswar ek aicha पहिल्या वस्पंदमेनी आलताव जशा वेमळे नेबुकडनेझराच्या त्या दरबारांत दानियेला संगता ताचे तेग संगती शद्राक मेशाक आणि अबेदनेगो आणि तांकां विंचून नेबुकडनेझराच्या दरबारांत दवरलें. पूण थंयसर ते रायाच्या दरबारांत आसल्यारी त्या रायान सांगिल्लें बरी वा तांकां कितें सांगलें कितें खायचें कितें करीचें जाल्यार तांणी केलें ना. कित्याक थोड्यो संगती तांच्या समर्थेक वा धर्माक बावडटाक सोमाव वचोवनात. देखून ते रायाक वा ताच्या आदेशाक खल जावच्याक देवाक खल जावंक हेर कोणायकी खुशी करच्या बदलाक देवाक खुशी करूंक देवाक म्हणटा तें करूंक ते मुखार सरतात. आनी तांकां तांची आशा वा तांच्या बावडचा प्रकार देव तांकां फावो करता. देव कोण तांकां आदेश दिता त्या मनशाक दया दाखयता ताचे तें दया भरता समृद्धाचे मुखान देव वावुरता. आनी अशें मुगाळ भवानी भयणी देवा कल जाल्ले हे देवा खुशी करचे हे मुखार आमी वाचसांव. आयच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवचन ग्रंथा वचोर 1 आमी काडल्यार 17 तावन 20 वळ आमी कितें वाचसांव. ह्या सौगा जाणां विशयांत बोवा परबायन हांगासर बरयलां. ह्या सौगा तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जानवायाची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनांचो आनी स्वप्नांचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. तांकां आपल्या मुखार आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो काळ आयलो तेन्ना मुखेल हिजड्यान तांकां नेबुकडनेझरा मुखार हाडले आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियेल हनानिया मिशायल आनी अजारिया तांची दुसरी नांवां शद्राक मेशाक अबेदनेगो हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जानवाये आनी विवेका विशीं रायन तांचे लागीं विचारलें जाल्यार ताच्या अख्ख्या राज्यांतल्या जादूगरां आनी मंत्रवादी प्रास ते 10 वंट्यांनी अदीक हुशार आसले. दानियेल 10 वंट्यांनी अदीक चड हुशार. पळया देवान तांकां सोडूना. जानवायेन भरलें देवान तांची तेंगे तांकां चड आनी चड ताच्या कृपेन भरली. देखून मुगाळ भवानी बरी केन्ना आमी देवाक कल जाता देवाक म्हणटा तें आमी करता. न्हय ह्या संवसाराक न्हय आमी कोणायकी खुशी करता. केन्ना देवाचेर विश्वास दवरता पातयेनी दवरता. देव आमकां उंच उबारता. देव आमकां ताच्या मोगान ताच्या सेवेंत दवरता. जर आमी देवाक कल जायना तर आमी देवाच्या मोगान सेवेंत आसूंक जायना. देखून देव आमकां आपयता मुगाळ भवानी बिनी. एक बोर आमचे दोळे आमी दांबया.
देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तन 118 8वी ओळ बायबलांतली मदली ओळ ती जावन आसा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास चड, देवाक आमी शरण आयल्यार बरें. It is better to take refuge in the Lord than to trust in men. देखून सोम्याचेर आमचे विश्वास दवरया सव्या ह्या घडये. सोम्याक आमी खाल जावन जियों, सोम्याच्या मोगांत आमी रावों आनी सोम्याकच आमी मानता तशें ताका खुशी करूं, टू प्लीज गॉड एलोन. आनी कोणाय की आमी खुशी ह्या संवसारांत करिना जावच्या ती कृपा सोम्या कडेन आमी मागया. कित्याक ताका सत्मान दिला तो कोणाकच लजेक पडोवंक सोडिना हें ताचें उतर. आनी हें ताचें उतर बाळटा आनी तो सांबाळटा. दानियेल ताच्या सांगात तें विश्वासी जाल्लो तो देव. शद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो थंय आसूचे थंय म्हजे थंय जाता. तो ताच्या मोगांत रावों, ताची कृपा जोडून हर एक आमच्या कश्टांचेर, हर एक आमच्या परिस्थितीचेर आमी जैत व्हरूं. सोम्याची कृपा आमी मागया. आमी गावया गीत L20 166 म्हज्या मोगान तुमची ये बळा. सोम्या सुताळो आमी आयकुया. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. संवसार सांडीत तरी, मोनीस खेडीत तरी, हांव तुका केदीन सांडिसोना. नंत्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी, हांव तुका केदींच विसरसोना. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या. पळय आमी आपोवया सगळ्याक आमच्या जिवेन ताचो मोग आमकां बरो, ताची कृपा आमकां बरो. आमकां समर्पण कर. आसाच्या मोगांत आमी रावों. शद्राक मेशाक अबेदनेगो बरी ताची साखळी सेवा कर. सदांच जियोंक सोम्या. आमकां आदार दी, कृपा दी सोम्या. सर्वेस्पर दैव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो. नडतेल्यांक बसवून दिवचो, सर्गी वाटेन चलोवचो. पर्वस्तान सोडी तरी, दोंगर जर हलते तरी, विश्वासी मोग हो म्हजो. केदीस तुका सांगसोना. म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या. तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशे म्हज्या. वय सोम्या आमकां विशे दिता. सोम्या आमकां ताची कृपा दिता. सोम्या सगळें करूंक शकता. तोच आमकां ताच्या मोगान ताच्या कृपेन जियेतना आमकां उंच उबारला. आमकां कितें दिसता तो लजेक पडोवंक सोडिना. आज आमची मागणी आसा ताका आमी कळीत करया. आमच्या कुटुंबाची, म्हज्या मोगाच्या मनशांची आस कोण बांदपास बंदडेन पिडेन वायट आसा.
कृपा आम्ही मागया तांचे खातीर आमच्या देशा खातीर मणिपुरांत कश्टांच्या लोकांक खातीर इस्रायल प्लेसांमध्ये आसचें जोजू अगेन्स्ट आमचे खातीर रशिया युक्रेनामध्ये आसचें जोजू राष्ट्रां खातीर आमी मागया आमच्या भविष्य सभे खातीर आमी मागया संग ह्या मंदिरा खातीर हांगासर सलचरी इगर्जेच्या खातीर कामा खातीर आमी मागया हांगासर आयिल्लीं त्या सवां जायतीं आसा सबार आनी आमचे कडेन मागणें विचारला सगळ्यांचो आमी उडास करया सगळ्यां खातीर आज सुमयाची कृपा सुमयाची बेसवां शिगदें सुमी आमचें थंय करूंक आशेता आमकां मोग करूंक तूं आशेता आमकां बोरी करूंक आशेता आमकां आपडूंक आशेता आमकां मुजवण दिवंक आशेता तर सुमयाक सगळें भेटोवन आमी मागया तसो ताळो आयकुया ताची कृपा घेवया बाळा तूं रडताय कित्या हांव तुजें संगी आसा वावडतान उलो तुमा रडणें तुजें आयकता दोळ्यांतलीं तुजीं दुखां तोडवंक नुजो ती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरायतां गोपान म्हज्या मोगान तुमची बाळा आपय म्हाका चिनयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे म्हज्या संवसार साडीत तरी मौनीस खेंडीत तरी हांव तुका केदें सांडी सोना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदेंच विसर सोना वय आमी सुमयाचो ताळो आयकुया आमकां विसरना सांडिना आस सकाळ आमी विविध गरजो पडयता हांव जल्म दिवसाची रण करची जेसन सुवारीस पावन जय मुक्का 95th बर्थडे फ्लोरा डिसोजा मोडांका आनी अर्गां दिवंक आमकां विसरला सोर्बेसांवा खातीर फ्लेविटा डिसोजा आमेबळ आनी विविध गरजो आज आमी प्रभाकर बासराय ताच्या पांयांची जॉयंट इंजरी कितें जाल्या ती बेगीनच बरी जावं ताचे सवय विविध गरजो हांगासर आयिल्लीं एक ते सवाय आमी मंदिराची ते सवाय आमच्या कुटुंबाच्या ते सवाय भेटोवन दिता देवादीन जाल्ल्यान सोडास आमी करता देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा कुटुंबान सरलेल्यांक ते विल्फ्रेड लुईस डिसोजा 24th एनिवर्सरी सिसिलिया जोसेफ डिसोजा जोगेश्वरी इस्ट इग्नेशियस आनी ग्रेसी रोड्रिगस अस्तान फेलिक्स मार्टिन डिसोजा वडाला जॉन आनी तेरेजा फर्नांडीस निर्कन वोग्गा अल्फोन्स आनी तेरेजा फर्नांडीस बेल्लोर मार्था डिसोजा कासिया 12th एनिवर्सरी जॉन फ्रांसिस आनी टेक्ला मटिल्डा बेंगलूर लुईस फर्नांडीस मुंबई यूनिस डिसोजा नाक्रे कुटुंबान सरलेल्यांक खातीर रोनाल्ड आनी नॅन्सी डिसोजा मुल्की जॉन पीटर डिसोजा मडेंतर हेराल्ड आनी क्लेमेंट डिसोजा मडेंतर कुटुंबान सरलेल्यांक खातीर एनी अल्बुकर्क मँगलोर तशेंच रॉबर्ट आनी सेलेस्टिन डिसोजा चेंबूर ह्या ते समस्वे आमची मागणी भेटोवन सुमयाचें बेसांव आमी जोन घेवया प्रवेश गीत दैवगान बुक अंत गीत नंबर ये 13 526 पेज नंबर 24
बापा समोर सर्व आम्ही एकठाई झाल्या भक्ती नानी माना उतरते ऐको कामका समर्पून पोवी त्या बलिदाना ये या गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गां दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन सुम्याचेर केंद्रीत जाल्लें जिवीत आमी जियोवच्या कांयची वाचपां आमकां आपोवणे दितात. कितें आमच्या बोवारे आसूं दी खंयच्योय संगती आमकां आकर्शीत करूं दी वा खंयच्याय कश्ट संकश्टांनी आमची जिणी मुखारसून व्हरता आसतना सुम्याचेर जर तर आमची मोत केंद्रीत आसा हर एक रितीन तें ध्यान मन सुम्याचेर दवरन ही संवसारांतली जिणी हांव जियेतां त्या दाळा सुम्याचो सांगात आनी सुम्याची कृपे बेसांवां सदांच म्हजेर आसतात म्हणली खात्री आयची वाचपां आमकां दितात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांच ताका मानता तसली जिणी जियोवच्याक तोच देव आमकां सदांच आदार दिता. ताचेर भरवशा आनी सर्व रितींनी आमची जिणी देवाक मानवाल्ली जावन जियोंक प्रयत्न करया. जायते फावटी आमी सुम्याचेर केंद्रीत जावन आमची मोत दवरन ही आमची जिणी जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तूं मैपसान फावो करताय तें आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्रेगान हे पवित्र रिती स्वामी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलो आरंभ. जुदाच्या राया जेहोयाकीमाच्या राजवडकीच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकादनेझारान जेरुजालेमाक येवन ताका वेडो घालो. सर्वेस्परान जुदाच्या राया जेहोयाकीमाक ताच्या हातांत दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयदनांय ताणें ताच्या हातांत दिली. नेबुकादनेझारान ती शिनार देशांत व्हेली आनी आपल्या देशाच्या भंडारांत दवरली. रायाल आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायेलांक हाडूंक रायान आपल्या मुखेल इजड्या
आस्पेनाजाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय आसले कुडीचो कसलोच अवगुण नासलेले तरणाटे, रुपेस्त, सुशिक्षीत, शाणे आनी रावळेरांत सेवा करूंक योग्य आसलेले. आस्पेनाजान तांकां काल्दिया घरांच्या भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसली. रायाच्या मेजा वयलें जेवण आनी दाकासरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हणून रायान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसलें आनी त्या उपरांत तांणी रायाच्या सेवेक लागूंक जाय आसलें. तांचे मदें जुदाच्या कुळयेंतले दानियेल, अनानिया, मिशायल आनी आजारिया आसले. पूण आपूण रायाचें जेवण जेवंक आनी दाकासरो पिवंक आपणाक बेश्टोवंक ना म्हणून दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाकच भाश्टावंक मुखेल इस्रायेलान ताका कारण दिनाय म्हणून ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल इस्रायेलाचो मोग आनी ताची दया लाभयली. मुखेल इस्रायेलान दानियेलाक म्हळें, हांव राया म्हज्या दणयाक भियेतां. ताणें तुमचें खाण आनी पिवण थारायल्यांत. तुमी तुमचे प्रायाच्या दुसऱ्या तरणाट्या प्रास भागलेले दिसया जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. दानियल, अनानिया, मिशायल आनी आजारिया हांचेर मुखेल इस्रायेलान नेमलेल्या कारभाऱ्यांक दानियेलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परिक्षा कर. आमकां खावंक तरकारी आनी पिवंक उदक दिवंक लाय. उपरांत आमचो शेळो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजा वयले जेवतेल्या तरणाट्यांचो चेहरो पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. ताणें ही विनंती मानून घेतली आनी 10 दिसां तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयले जेवलेल्या तरणाट्या प्रास अदीक भलायकेवंत आनी धाटेमोटे दिसताले. देखून कारभारान तांचे नेमलेलें जेवण आनी दाकासरो काडून तांकां तरकारी दिली. ह्या सगळ्या तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्यांची आनी जाणवायची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिनसाच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. तांकां आपल्या मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल इस्रायेलान तांकां नेबुकादनेजारा मुखार हाडलें आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियल, अनानिया, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नासलो. देखून ते राजदरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जाणवाये आनी विवेका विशीं रायान तांचे लागीं विचारलें जाल्यार ताच्या आख्ख्या राज्यांतल्या जादूगारा आनी मंत्रावादी प्रास ते 10 वांट्यांनी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमेभरीत पवित्र नांव. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवडकेच्या पाट्यार बसलेल्या. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यान दिश्ट लायतेल्या. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतल्या. भोव मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
जागृत रावा आयती रावा कित्याक मनशा पोत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेनात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देवाळाच्या धर्मपेठेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारन जेजू पळयो नासलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेठेंत घालतना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सकटां प्रास चड दान घालें. कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त कायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें म्हणजे आपले तान बुकेचेंच दिलें. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, खंयच्याय कामाक एक तरणाटो विंचवण करून थंयसर भरती जाता आसतना ताका तरबेती आसा आनी सर्व रितींनी तो त्या कामाक फावत असलो म्हणलें ताचे व्हड मुखेली पारखितात. आनी हर एक रितीन फावत असलो म्हण दिसल्यार त्या दृश्टीन ताका काम दिवचो निर्धार ते घेतात. आयच्या पयल्या वाचपांत दानियेल आनी ताचे ते एक सांगाती विशेष रितीन राज दरबारांत नेबुकदनेझरान विंचलेले जावन मुखार सरिल्ले. आनी हर एक रितीन रायाच्या आदेशा काल तांच्या जिवितांत जें कितें राया प्रमाणे तांणी करी जय, जें खाण रायाच्या कुशेकाल तें खाय जय म्हणलो इशारो दिल्लो तें पाळूंक आसलें. पूण थंयसर तांच्या दृश्टीन देव प्रमुख राय म्हण ते समजून घेवंक हर एक रितीन आपल्या भावार्थान थीर आसले. देखून दानियेल हर एक रितीन जें कितें तांकां आडवारलेलें आपलें जिवीत बसतावचें खाण आसा तें स्विकार करूंक तयार नातल्लो आनी ताचे सांगाती तयार नातल्ले. देखून तांकां पळोवच्या आस्पेनाजा कडेन ते विनंती करतात तांकां केवल तरकारी दिवंक आनी हर एक रितीन ती सेवता आसतना आपूण हेरांच्या की धाटे मोटे जावन बदलतेल्या म्हणलें सत ते उगडाप हें करतात. कित्याक तितली पातयेणी आनी भावार्थ देवाचेर तांकां आसलो. हर एक रितीन आमी भावार्थ दवरलेलो, आमी सर्व रितीनी पातयेल्लो देव आमकां सांडचो ना म्हणलें खचीत भावार्थ तांच्या जिवितांत आसतना तांकां कितेंच चड उणें आपल्या जिवितांत जाल्लें भोगूंक ना. देखून ते स्पश्ट रितीन आपल्या जिवितांत कितें घडटा तें सांगूंक शकताले आनी हर एक रितीन तांच्या जिवितांत तें रुजू जालें. जेन्ना 2 विंचवण्यो तांच्या मुखार आसल्यो, रायाच्या आदेशा काल मास आनी तें पिवन पियोवचें वा आडवारलेलें तें खायनासतना देवाच्या हुक्मे काल वा देवाच्या नियमा काल कितें पाळीचंय तें तांच्या मुखार आसलें. देवाच्या नियमा काल कितें पाळचें आसलें तांणी तें विंचलें आनी हर एक रितीन देवाक मानता तसली जिणी ते जियेले. आयच्या वांजलांती तेंचो चिंताप आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू पळोवन आसलो धर्मपेठेंत ग्रेस्त मनीस दान घालतना आनी विधवी दान घालतना विधवीन आपणा कडेन आसले 2 पैसे संपूर्ण रितीन आपल्या जिवाचें कितेंच चिंतिनासतना घाले. पूण ग्रेस्तांनी आपल्या ग्रेस्त कायांत आसल्ल्यांत एक वांटो घालो तितलोच. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ही दोनूय वाचपां आमच्या जिविताक सरी केलीं जाल्यार आमचे मुखार असल्यो विंचवण्यो आसात. संवसार आमचे बवारी सबार संगती आमकां दिता. आमी संवसाराक मानवून बुलोवन आमी त्यो संगती विंचून आमची जिणी जियेतावंगी वा ताका तदविरोध आसल्यो
संगती देवाच्या वाटेच्यो संगती विणसून देवाक मानता तसली जिणी आमी जियेतावंगी ते आमी आज नियाळूंक जाय. जायत्या फावटी आमी हेरांक संतोश करचे खातीर भायल्यान आमची जिणी संवसारांत आसल्या संगतींक मेतेर जावन एक बरो व्यक्ती म्हणून दाखोवची जिणी आमी जियेताव. पूण साबार फावटी म्हज्या भितरल्या संगतींनी आमी पारखून पळयलें जाल्यार देवाच्या वाटेन समकूंक आमी सुकोन पडटाव. जशें दानियेल आनी ताजे तेग सांगाती कितलेय कश्ट आयल्यार आपूण देवाक सांचे नांव म्हणलें तें भावार्थान पातयेलें. तशेंच आमी संवसार आमकां कितलोय संतोश दिवं दी, कितल्योय ग्रेस्तकायेच्यो वस्तू दिवं दी, आपूण देवाक सांची नांव म्हणलो तो खचीत भावार्थ दवरया आनी देवाक मानता तसली जिणी जियोवया. आमेन. गीत नंबर D5 540 पेज नंबर 40. कानिको घेऊन आमी आयल्याव बापा ओपून दिताव त्यो तुका भक्तीपणाचो गुळखो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करूं लाभय देणी सर्गीता हे बापा कानिको हे बापा कानिको कानिको घेऊन आमी आयल्याव बापा ओपून दिताव त्यो तुका भक्तीपणाचो गुळखो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस दावा सुरस्पोळ म्हणून घेवन देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मनाक भेटोंक फरमायल्या ती पवित्र देणी मोबळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुझ्या दयाळ काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळोवंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलीं ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा थारान मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. उसगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगूट परगटुया. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोना भरवी, तुवें आमकां सोडयलाय सोमी संवसाराच्या सोडवून दारां आमची सोडवून कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजेती सपती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजेफ रेनाडमेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक बळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत नंबर E21 558 पेज नंबर 58। सोमिया तुका सेवकतेका येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता हुंड्या रूपार तुका आमी सेवता तुझे सारके जावं काशेता निरंतरी तुझी सेवा करता तुझी सेवा करता सोम्या तुका सेवकतेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय तुजे मोगाचे विंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सोरोंक केदींच आमकां निर्मूनाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन। वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडकार मन गीत नंबर G7 570 पेज नंबर 70। Veta, veta, somia, tuzo spirito ungeta. Gata, gata, somia, tuji sasaya magta. Veta, veta, somia, tuzo spirito ungeta. Gata, gata, somia, tuji sasaya magta. Muzo tirada, tus muzo sambalna, tus mujidados ka, tus somyama casa. Veta, veta, somia, tuzo spirita ungeta, gata, gata, somia, tuji sasaya magta. Veta, veta, somia, tudo spirito ungeta. Gata, gata, somia, tuji sasaya magta. Mogal puta sove, aukvar mori, आशीर्वादी वामका. भगवान कृष्णाचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमच्या स्पंदनते बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.